सर्वांके नमस्कारू हांव सी ए निलेश शणै यूट्यूब वाहिनी जावच्या विश्वकोंकणी तंगेला सी ए साधक मळल ह्या कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांके हांव स्वागत करता. नोव्हेंबर 2024 इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट केलेल्या सी ए अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन आजी आमगेलोट आसा ती सी ए पूजा कामत. सी ए पूजा कामत हांव तुमच्या ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. थँक्यू. हांगेल एक किरुपरिचय दिवका म्हळ्यार हांनी सी ए पूजा कामत हांनी मूलतः मणिपालच्या. हांगेल आनो रवींद्र कामत हांनी रिटायर्ड इंजिनियर जावन आसा ती. हांगेल अम्मा अनिता कामत हांनी होममेकर जावन आसा ती. तशीच हांग एक आक्क आसा ती. तांणी डॉक्टर पल्लवी कामत तांणी PhD करून मंगळुरा इन्फोसिसांतू कामांत आसा ती. हांनी हांगेल स्कूलिंग मणिपाल ज्युनियर कॉलेज मणिपालांत केलेलं आसा. तशीच हांनी हांगेल पदवी पूर्व आनी B.Com पूर्णप्रज्ञ कॉलेज उडपींतू केलेलं आसा. हांनी हांगेल आर्टिकलशीप पै नायक अँड असोसिएट्स उडुपी अंडर CA अनंतनारायण पै आनी CA अमुंजे वेंकटेश नायक हांगेल मार्गदर्शनांतू केलेलं आसा. हांगेल हॉबी उलोवका म्हळ्यार हांकां फिक्शनल नॉवेल्स वाचूचे अभ्यास आसा. तशीच हांगेल अचिवमेंट्स हांनी B.Comंतू गोल्ड मेडल घेवन युनिवर्सिटींतू फर्स्ट रँक घेतिल्लो आसा. तशीच मंगळूर युनिवर्सिटींतून हांनी बेस्ट आउटगोईंग स्टुडंट्स म्हणून वे प्रशस्ती घेतिल्लो आसा. प्रथम जावन तुमकां CA फायनल पास जाल्ल्यांक मिगेल हांव हृदयपूर्वक कंग्रॅच्युलेशन सांगता. थँक्यू. आतां तुमगेल CA फायनल पयली रिजल्ट येतना राती लेट जाल्ला. तुमकां त्या एक रियाक्शन तुमी एक कशें आशिल्लें त्या मोमेंटांतू त्या लेट नायट तुमी एक त्या एक कशी एन्झायटीर बसून आशिल्ली आनी तशीच तुमगेला एक त्या मुवमेंट तुमकां कशी फील जाल्ला त्या एक तुमी सांगता की. रिजल्ट्स 26क लेट इवनिंग म्हणून नोटिफिकेशन आयलेलें. सो फूल डे नर्वस आशिल्लो हांव की कसं येता रिजल्ट. लेट इवनिंग म्हणटान आनीक नोटिफिकेशन आयलें की आतां रात्री 11 o'clock येत म्हणून. सो वापस वेट कोर न्हू आशिल्ले. 11 o'clock एक 10 minutes आसतान की रिजल्ट आयलें. सो एज युजल मिगेल रिजल्ट मिगेल अन्नून पळोवचें. सो हांव मिगेल अन्नू आनी आमी ओटू वेट करता आशिल्ले. सो रिजल्ट आयल कुड फर्स्ट थिंग पॉपअप जालें कुड स्क्रीन पळयलेलीची की दोनी ग्रुप्स सक्सेसफूल म्हणून आयला. सो तो पळयल कुड आमी तिनी जन मस्त खुशेर आशिल्ले आनी इमिडिएटली आमी आक्का फोन केला बिकॉज ती वेट कोण आशिल्ली ती आनी बाबाजी. सो ताजे नंतर हांव बेसून पुरा मार्क्स पुरा पळोवन कसं आयला म्हणून. सो बेसिकली मस्त खुशी जाली पळयल कुड बिकॉज इतले एफर्ट्स घालून फॉर 3-4 years आत्तां जे रिवॉर्ड आयलें म्हणके जाला. सो मस्त खुशी जाली. सो खंडीत तुमगेल घरतुलांक एक मस्त खुशी मुवमेंट म्हणी येता. डेफिनेटली. तशीच आतां तुमी CA जर्नींतू तुमकां एक कसन एक ऑब्स्टेकल फेस कोण आसचे पुरो. तशी तुमकां एक कोणेक इन्स्पिरेशन आसचे पुरो. तुमगेल त्या एंटायर CA जर्नींतू तुमी एक त्या कशी तुमकां एक ऑब्स्टेकल फेस केला आनी तुमकां त्या एक CA म्हाका एक करता म्हणून कोण इन्स्पिरेशन दिलें तुमकां. सो CA विशय म्हाका एक्चुली कळलेलें हांव 11th ग्रेडांत आसतना आमगेलो एक प्रोफेसर आशिल्लो. सो सरान आमकां सांगिल्लें ताजे विशीं. बट 11th आसतना म्हाका गोत आशिल्ली की म्हाका फर्स्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करका. सो बॅक ऑफ द मायंड मिगेल आशिल्ली की CA करका म्हणून. बट हांव B.Com कैद कोन जतरी CA स्टार्ट करचें म्हणून आशिल्लें. सो B.Com जावन जतरी हांव CA स्टार्ट केलें. सो हांव डायरेक्ट एंट्री स्टुडंट. सो मिगेल आर्टिकलशीप स्टार्ट जावन जतरी हांव इंटरमिडिएट एग्जाम्स एपियर जावचें आशिल्लें. सो आर्टिकलशीप O2 हांव इवन इंटरमिडिएट शिकता आशिल्लें. सो म्हाका तांक थोडे चॅलेंज आशिल्लें. सकाळी ऑफिस वचून थंय एक्सपोजर घेवन ट्रेनिंग घेवन ताजे नंतर सांजे येवन बाजूक आशिल्लें फॉर इंटरमिडिएट इवन एंड देन क्लियर जावन जर फायनल जाली इवन. सो तां एक चॅलेंज आशिल्लें बेसिकली इन CA जर्नी पळयल्यार. आतां CA फायनल म्हणटना ऑब्वियसली आमगेल सिलेबस एक मस्त वास्ट आसता. तशीच आमकां एक इतलो नंबर ऑफ रिविजन्स जावपाची म्हूण जाता. त्या तुमी एक स्टडी मेथड तुमी कशी फॉलो केला आनी एक कितले पर्यंत तुमी रिवायज करूं पडलें तें एक टॉपीक. तशीच तुमी तुमगेल्या फायनल्साक तुमी एक कोचिंग घेतिल्ली की ना कोणाल मेंटरशीप घेतिल्ली की ना तुमी सेल्फ स्टडी केल्ली की तें एक कशी म्हूण एक सांगता की. CA फायनल म्हाका मस्त मतलब पुरा जाणां आय सपोज मस्त वॉल्युमिनस आसा. सो त्या क्वांटम कंप्लीट करूंक मस्त हार्डवर्क आनी कन्सिस्टंटली त्या वाचून कैद करका.
हांव स्टडी लिवा गेले कुडले हांव स्टार्ट करताना 9-10 hours दुखून स्टार्ट केल्लें आनी ओवर द टायम हांव तें चड करता करता 12-13 hours एंड म्हणटान केलो दिवस 14 hours येवन वचत आशिल्ली एंड येता म्हणटाना सो हांव कशें करता म्हळ्यार पुऱ्या जाणां तांगेल बॉडी क्लॉक आसा सो म्हाका सकाळी उठोवचे भारी कश्ट जाता सो हांव रात्री बसून वाजूचें सो हांव एक 7:38 म्हणटान पुरा फ्रेश जावन फर्स्ट थिंग हांव कशें करचें म्हळ्यार एक पण काल कसं वाजलें तें एक पण रिवायज कोर ताजे नंतर हांव 9 वाजून स्टार्ट करचें सो उठेल कूड एक पण रिविजन काल कसं केलें तें एंड देन हांव स्टार्ट करता आशिल्ली ह्या दिवसाचें 9 वाजूचें आनी हांव एक फॉलो कसं करता म्हळ्यार म्हाका कसं डिफिकल्ट जाता त्या पेपर्स हांव फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वाजूचें एंड देन ओवर द टायम रात्री जेवचे भितर म्हाका खंयची इजी म्हाका खंयची कम्फर्ट लेवल आसा तें हांव एंडार दवरता आशिल्ली बट ऑफकोर्स ओवर द टायम तें चेंज जाता वता बिकॉज खंयचे पोर्शन कितले जाल्ला ताचे प्रकार हांव मूव करता आशिल्ली म्हगेल्या शेड्युलान सो तशी आमी एक CA म्हणटाना आतां केलो आमकां सब्जेक्ट टफ जाता त्या एक टफ सब्जेक्टाक तुमी एक वे ऑफ अप्रोच कशी केला आनी त्या वे ऑफ अप्रोच घेवन तुमी त्या एक एग्जाम क्लियर करतना कसा पुरो स्ट्रॅटेजीस इम्प्लिमेंट केला टफ म्हाका एक पेपर मस्त टफ जालेला त्या ऑडिट आशिल्ला तो कंप्लीट थियोरी आनी एक रिती आसा लँग्वेज यूज करूं थंय सो त्या म्हाका कश्ट जाता आशिल्ला सो त्या हांव सांगिल्लें म्हण की हांव त्या फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग करता आशिल्ली प्लस ऑफकोर्स मल्टिपल रिविजन करपाची जाता आनी बिकॉज हांव एक डेली रिविजन जाता आशिल्ला ताजे नंतर वापस ते रिइटरेट कोरनूची उरगास दवरूं जाता त्या जावन कितले क्वेश्चन्स जाता तितले सॉल्व कोरनू कॉन्सेप्च्युअली क्लॅरिटी दवरल्यार म्हाका जाल्लें करूंक क्लियर आतां तुमी एक वाजितना स्ट्रेस म्हणटा एक आशिल्ल्याची त्या स्ट्रेस मॅनेजमेंट तुमी कशी डील केला म्हाका हॉबीज एक्चुअली सांगिल्लें म्हण की मी काणी बूक वाचूच मस्त इंट्रस्ट बट हें CA अंदर येवनसून हांव थोडे काण एग्जाम टायमार सायडा दवरलेलें सो हांव बेजिकली म्युजीक मस्त आयकत आशिल्ली म्हाका पिसफूल फिलींग मेळटा बिलकुल सो ब्रेक घेतलो ಕೂಡ हांव इदर म्युजीक आयकत आशिल्ली और थोडे वेळ अम्मा वांटू स्पेंड करता आशिल्ली सो आम कसं टीव्हीर पळयता आम्हाला वांटू तेंच बेसून पळोवचें सो दॅट हांव 10 minutes पळयतान वता हांव खंयचे मिगले ओन कसं नाही पळोवचें बेसात एडिक्शन जे जाता सो आम कसं पळयता तेंच अम्मा वांटू पळोवचें आम्हाला थोडे टायम स्पेंड करचें आनी वापस वाचूचें आनी हांव एक थिंग कसं करता आशिल्लें डेली हांव सांजे मिगेलें एक रुटीन शें आशिल्लें की हांव एक पण देवस्थाना वचून येवचें मिगेल घरा लागीं एक 5-7 minutes दूर एक देवस्थान आसा सो देवस्थाना वचून येवचो म्हाका एन्झायटी प्रॉब्लेम थोडे उण जाता आशिल्ले ताचे निमित्त आतां एंटायर तुमकां एक CA जर्नी म्हणटाना एक सेल्फ डावट केला वेळार येता त्या सेल्फ डावट तुमी कशी टॅकल केला तशीच एक केला वेळार कशें जाता म्हळ्यार आमकां सोशल मिडिया डिस्ट्रॅक्शन्स आनी जाता त्या आनी पुरो तुमी कशी डील करून त्या वाजूच्याक तुमी कशी हॅक करून घेतला सेल्फ डावट म्हाका मस्त जाता आशिल्ला त्या क्वांटम इतलं हॉड आशिल्लें निमित्त मदें मदें एन्झायटी जाता आशिल्ली की हें कवर करूं जाता की ना म्हणून सो बेजिकली हांव मिगेल अनु अम्मा वांटू मस्त शेअर करता आशिल्ली की मिगेल प्रोग्रेस कशें आसा म्हाका कशें फील जाता आसा की हांव कितलें कॉन्फिडंट आसा सो तांणी म्हाका मस्त मॉरल सपोर्ट दिता आशिल्लें की जाता तुका सो वरी करचना म्हाका मिगेल एनविरॉन्मेंट घरांतूच तशें आशिल्लें की मस्त सपोर्टीव आशिल्लें सो सोशल मिडिया टू बी ऑनेस्ट हांव तितल्या स्टडी लीव टायमार हांव इवन कॉन्टॅक्ट दवरलेले एक 2-3 जाणांला क्लोज फ्रेंड्स आनी तांगेला उलोवचें म्हणजे हांव सीधा कॉल करचें उलोवचें तितले ताचे किन्ना चड हांव एक्चुली तितले जाणांला कॉन्टॅक्टान ना आशिल्ली सो तितले दवर न्हू सो म्हाका तितलें कशें न्ही डिस्ट्रॅक्टींग जाय आतां तुमगेल CA जर्नीन तूं आर्टिकलशीप म्हणटा लायक व्हड रोल प्ले करता त्या आर्टिकलशीप तुमकां लायक CA फायनला तुमकां कशी हेल्प केला तशीच तुमी एक टायम मॅनेजमेंट आर्टिकलशीप वटू कशी करता आशिल्ली वाजूच्याक सो आर्टिकलशीप हांव पैनायक एन एसोसिएट्स केल्लें थंय अंडर CA आनंद नारायण पै सर आनी CA वेंकटेश नायक सर सो थंय म्हाका मस्त एक्सपोजर मेळ्ळा मेनली इन ऑडिट आनी टॅक्सेशन आनी म्हाका इंडेस कंप्लेंट बॅलन्स शिटा थ्रू वर्किंग इवन करूं मेळ्ळेलें सो प्रॅक्टिकली म्हाका तें मस्त कशें वर्क जाता म्हणून एक आयडिया मेळ्ळा बिकॉज बुकीश नॉलेज एक सायड एक्चुली इन रियालिटी कशें वर्क जाता म्हणून म्हाका थंय कळ्ळां अँड ऑल्सो दोनी सर मस्त सपोर्टीव आशिल्ले
तांणी खंय त्या एक्चुअल वर्किंग कशें जाता प्रॅक्टिकली मस्त पुरो आमकां शिकयत आशिल्ले आनी इवन ओवर द वीकेंड आमकां सेशन्स अशे कोर न्हू आमकां त्या ब्रिज करूं जाता आशिल्ली गॅप बिटवीन बुकान कसन आसा आनी आमी प्रॅक्टिकली कशें करताची इन एक्चुअल वर्क प्लेस सो त्या म्हाका मस्त युजफूल जाल्लें केन्ना हांव स्टडी लिवा वचून शिकताना त्या प्रॅक्टिकली म्हाका बिकॉज ते एप्लाय करूं जाता आशिल्लें म्हाका कॉन्सेप्च्युअली मस्त क्लियर आशिल्लें सो तुमकां आर्टिकल शिकपाक प्रॅक्टिकल एक्सपोजर वाजिताना मस्त हेल्प जाल्लो दिसता वय करेक्ट आतां तशीच आमकां CA फायनलान तूं नवो सिलेबसान तूं सेल्फ बेस्ड ऑनलायन मॉड्यूल म्हूण एक नवें आयलेलें आसा ताका लायक स्टुडंट्सान कशें अप्रोच करूं येता म्हळ्यार कसन नामून वाजूं येता सो दॅट तांकां एक मुखारी ते एक आमी एक अप्रोच ऑफ रिडींग म्हूण येता डेफिनेटली एक न्यू स्कीम लायक आसा बिकॉज एक बर्डन उण जालें फूड 8 पेपर आसता आशिल्ले सो आतां 6 पेपर मात सो ते 2 पेपर अशें तुगेल आर्टिकलशीप टायमारी जाता टॅकल करचे पडल्यारी ऑफकोर्स त्या इवन तितलेंची इम्पॉर्टंट आसा बिकॉज त्या 2 पेपराची इवन नॉलेज आमकां आमगेल 6th पेपर ऑफ CA फायनलांत अगत पडटा सो तितलेंच कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी घेवन वाचुका खंयचे आमी नॉर्मल पेपर्स घेवन करताची ऑफकोर्स मेमरीचे तितले प्रोबेबली अगत पडना बिकॉज ते MCQ बेस्ड आसचे बट अदरवायज कॉन्सेप्च्युअली सम क्लियर आसता त्या इवन घेवन सो दॅट एप्लाय करूं जाता इन द फायनल एग्जामान तशीच आतां CA फायनलान तूं एक नवें सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलेलो आसा 6th पेपर IBS म्हणून त्या तुमकां पेपराक लायक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स तुमी त्या पेपराक कशी टॅकल केला तुमगेल वे ऑफ अप्रोच कशें आशिल्लें So basically the 6th paper is a combination of 12 varlel 7 papers, 5 papers I mean 1 to 5 baroj plus the 2 self-paced modules. So pura questions taj practically thai nimgun asta. Starting on to dukun ham kelo case studies ICI release kon asta. So ta हांव solve करता आशिल्ली. Plus मध्ये मध्ये हांव त्या सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स दोन्ही बुक्स रेफर करता रावतशीर सो दॅट म्हाका एटलिस्ट थंय वचून तरी सदूच्या पुनी जाता आनी इवन दो ते ओपन बूक म्हण के आसा बद पळयल्यारी तितलें तुका ओपन करून थंय वाचूच तरी टायम आसना सो कॉन्सेप्च्युअली तुका बिनी प्रॅक्टिकली कशें एप्लाय करचें म्हणून गोत आसल्यारी थंय वचून तूं जस्ट तुगेल मेमरी बिनी उर्गास येतना जाल्यार त्या तूं ओपन करून पळोवच तित करयता अदरवायज प्रॉब्लेम सॉल्विंग तसं लायल्यार आमगेल अंडरस्टँडींग इज द ओनली थिंग खंयचे हेल्प जाता थंय बुक्स आशिल्ल बरयता बिनी उर्गास येना जाल्यार जस्ट रिमेंबर कोण एक पण पळोवच्याक अदरवायज आमगेल अंडरस्टँडींग व्हेरी क्लियर आसता त्या पेपरांत आतां तशीच आतां मुखार बरयतलो CA फायनल स्टुडंट्साक तांणी एक वाजुका म्हळ्यारी स्टडी हॉलिडेजान तूं तशी तांणी एक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट प्रिपेर करता म्हळ्यारी तुमी तांकां एक कशी सजेशन दिता ती आय थिंक हे पुरा जन सांगताची हार्ड वर्क इज अ मस्ट तांतू कसं न्ही डिनायल ना बट म्हाका एक फील जाल्ला की हार्ड वर्क आसा बट द डिटर्मिनेशन इवन जाय की एवरी डे बेसून कन्सिस्टंटली बिकॉज मोटिवेशन एक एक्सटेंट व्हरता ताचे नंतर आमकां आमगेल डिसिप्लीन आमगेल कन्सिस्टन्सी आमकां आसपाची सो त्या डेफिनेटली जाय आनी कितलो आमी टू द बेस वचून आमी अंडरस्टँडींग घेताची तितले हेल्प जाता बिकॉज आतां नवो स्कीम आसा आमकां MCQ इवन आसा आनी थियोरॉटिकल पेपर इवन आसा सो MCQन मस्त तुगेल अंडरस्टँडींग टेस्ट जाता सो कितले अंडरस्टँडींग डीप वता तूं तितलें इजियर जाता पेपर क्रॅक करूंक आनी लास्टली आमगेल वेर कॉन्फिडन्स आसपाची इवन दो केलो पण सेल्फ डावट जाता बट खंयचे टायम तक आमकां आमगेल वेर कॉन्फिडन्स आसा तेल वे ते आमकां डेफिनेटली क्लियर करूं जाता पेपर आतां इतलो वेळ तुमी तुमगेल्या एंटायर CA जर्नी ಬಗ್ಗೆ उलयला त्या तुमगेल्या एक एंटायर CA जर्नीन तुमकां एक लायक बिगेस्ट चियर लीडर म्हळ्यार कोण म्हण येता डेफिनेटली फर्स्टली मिगेले अन्नू अम्मा आनी अक्का तांणी दोनी साइड्स ऑफ मिगेले जर्नी पळयला द सक्सेस एंड द फेल्युअर्स आनी दे हॅव कॉन्स्टंटली मिगेल सायडाक राबून आसची हेल्प करूं म्हाका सपोर्ट करूंक सो व्हेरी ग्रेटफूल तांकां सेकंडली ऑफकोर्स मिगेल मेंटोर्स CA आनंद नारायण पै सर आनी CA वेंकटेश नायक सर तांणी इवन मिगेल फूल CA जर्नी तांणी पार्ट आशिल्ले आनी म्हाका केदांय सपोर्ट जाय आशिल्ले तेदना तांणी ऑलवेज आशिल्ले सपोर्ट करूं
सो डेफिनेटली तांणी आणि लास्टली ऑफकोर्स मिगला प्रोफेसर्स फॅमिली आणि क्लोज फ्रेंड्स सो तांगेल इवन सपोर्ट मस्त हेल्पफुल आशिल्लो आता ಕೆಲವು ಚೆಲ್ಡುವಾಕ एक CA घेवका म्हूण एक यत्न आसता तांकां एक CA ऑप्शन घेवका म्हळ्यार तुमी तांकां कसं सजेशन दिता ती सो स्टुडंट्सान ऑफकोर्स सांगील म्हणजे हार्ड वर्क आणि कन्सिस्टन्सी जायची एट द सेम टाइम तितले डिफिकल्ट असता बट इम्पॉसिबल ना सो तूं बिनी मन दिवन कन्सिस्टंटली बिनी टच टुवर्ड्स वर्क केल्यार डेफिनेटली कोणाकय क्लियर जावचें पॉसिबल आसा आता तशीची तुमी तुमगेले एंटायर जर्नी ಬಗ್ಗೆ उलयला आता तशी तुमी तुमगेले मुखारच्या लायक पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ तुमगेले CA तुमी आता कशी अप्रोच करता म्हणलेकला म्हळ्यार तुमी आता प्रोफेशनली तुमी इंडस्ट्री वचे लेकला की नारी तुमी बिग फोर वचे लेकला की तुमी कशी अप्रोच करू पळयता at presently time being how practice विषय थिंक करतनाची सो म्हाका डेफिनेटली either big four or industry based on मिगल एरिया ऑफ इंटरेस्ट कसं नसतं त्याच प्रकार म्हाका एक्सपिरियन्स घेवका over the time mak migal bini change al perspective then maybe how practice consider karta but for the time being how big four or industry prefer karta इतले वेळ तुम्ही तुमगेला एंटायर एक CA जर्नी ಬಗ್ಗೆ उलयला तुम्ही एक फायनल मेसेज सांगका म्हळ्यार वीक्षक वर्गांक कसं सांगू इष्ट पावता ती so CA course definitely एक challenging course but कोणाके करच्याक तश इम्पॉसिबल म्हणना आमगेल बेस्ट एफर्ट्स हार्डवर्क आनी डिसिप्लिन घालल्यारी डेफिनेटली आमकां क्लियर करूच्यात इतलो वेळो आमकां स्टुडियोंत येवन कार्यक्रम कोन्न दिल्ल्याक हांव तुमकां हृदयपूर्वक धन्यवाद म्हणटा तुमी कसन सांगू इश्ट पावता की म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा सो हांव डेफिनेटली मिगल अन्नू अम्मा आनी आक्काक थँक्यू म्हणजे इश्ट करता मिगल फूल जर्नीन तूं तांणी मिगल सपोर्ट ऑलवेज आशिल्ले आनी डेफिनेटली तांणी नाशिल्ले जाल्यार आय डोंट थिंक म्हाका अचीव करूं जाता सो थँक्यू तांकां सेकेंडली ऑफकोर्स मिगल मेंटर्स CA आनंद नारायण पै सर आनी CA वेंकटेश नायक सर तांणी कॉन्स्टंटली म्हाका सपोर्ट दिला ऑल्सो मिगल फॅमिली रिलेटिव्स आनी क्लोज फ्रेंड्स थँक्यू तांक इवन लास्टली हांव विश्व कोंकणी केंद्राक इवन थँक्यू म्हणटा म्हाका हें ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली की हांव मिगल एक्सपिरियन्स हांगा शेअर करयता थँक्यू हांवें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक हांव विश्व कोंकणी केंद्राक हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगू इश्ट पावता तशीची सक्कड वीक्षक वर्गांक हांव ह्या प्रोग्राम पळयल्यांक धन्यवाद सांगू इश्ट पावता तशीची हांवें एक तुमी व्हिडिओ पळयल्यांक एक लायक कमेंट आनी शेअर करा ती थँक्यू